नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोवा टॉप 25 ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमका येवकार दिता. आता नजर मारूया गोयच्या टॉप 25 खबरांचेर. गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकरान आयज सकाळी आपलो निमाणो स्वास घेतलो. सबंद संगीत संवसाराचो आवाज आयज शांत जालो. ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत कितलेशेच दीस तिचेर उपचार चलतालो. कोविडा कडेन झुजतना लता दिदी हारली. निमाणी ती 8:15 संवसाराक अंतरली. हॉस्पिटलाच्या भायर संजय राऊत आनी मागीर नितीन गडकरी हांणी लता मंगेशकर गेल्याची म्हायती दिली. गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर हांच्या घरांत पुष्पकुंज हांगसर 12:30 वरांपासून निमाणे दर्शनाक सुरवात जाली. आयज सांजे 6:30 वरांचेर मुंबय दादर शिवाजी पार्क हांगा निमाणे संस्कार जाले. गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर हांणी 25,000 परस चड पदां गायलीं. नामनेच्या गायकांनी, कलाकारांनी तशेंच व्हडल्या राजकारण्यांनी तिका आर्गां ओंपली. लता मंगेशकर ही भारतरत्न आशिल्ली ह्या घडणुके खातीर भारतभर दुख्खाचें वातावरण तयार जालां आनी हाकाच लागून केंद्र सरकारान 2 दीस पुराय देशांत राष्ट्रीय दुखवटो जाहीर केला. भाजप सरकारान खण वेवसाय बंद करून गोंयकारांक आर्थीक नदरेन फोंडान उडयला. 134 वर्सां काँग्रेस पक्ष आसा तसोच आसा अशें अलका लांबान सांगलें. भारत देशांतले युवा वर्ग बेरोजगारींत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. गोंयांत नोकर भरतीन घोटाळो करून लोकांक फटोवपाचें षडयंत्र चालूच आसा अशें ती सभे वेळार उलयताली. 2022च्या वेंचणुकेन काँग्रेस आनी भाजप पक्षां मदीं सर्त जातली अशें अलकान वास्को जाल्ल्या सभेंत म्हळें. समस्या आनी तांचेर उपाय घेवपाचे नदरेन महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी गोंयचे वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी दिवचले विविध मळावयल्या मानेस्त व्यक्ती तशेंच भाजप कार्यकर्त्यां वांगडा चर्चा केली. तृणमूल काँग्रेस गोंयकारां मदीं फूट घालपाचें राजकारण करता असो आरोप आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केला. म्हाज्या कार्यकर्त्यां सयत तशेंच मतदारसंघांतल्या लोकां कडेन उलोवप केल्या उपरांत आपणें तृणमूल काँग्रेस सोडलां अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. हांव एक लोकप्रतिनिधी, त्या खातीर लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर हांव राजकारणांत आयलां. फुटाफुटीचें राजकारण आपणाक आवडना अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तो उलयतालो. हळदोण्या मतदारसंघाची तशेंच थिवी मतदारसंघाची भाजपान कांयच उदरगत केल्ली ना. हळदोणचो आमदार ग्लेन टिकलो हाणें आपल्या कार्यकर्त्यांक जाल्यार भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें आपल्या सोयऱ्या धायरांक सरकारी शिरविशेक लायल्यात. मतदारसंघांतल्या तरणाट्यांक तांणी नोकरी दिल्ली ना तशेंच उदरगतीची कांयच कामां ह्या दोनूय मतदारसंघांत जावंक ना असो आरोप किरण कानोळकर हाणें केला. भाजपाचे फुडारी सामान्य मनशाचे न्हय जाल्यार स्वताची उदरगत करतात असो थोमणोय ताणें ह्या वेळार मारला. बाणावली मतदारसंघांत बदल जाय अशें आम आदमी पक्षाचो उमेदवार वेन्झी विएगसान सांगलें. उदरगती खातीर आदलो बाणावलेचो आमदार मॉन्त क्रूज हाचो आशिर्वाद घेवन
बदला खातीर मुखार सरला. मॉन्टक्रुजाच्या कार्यकाळान मडगांवचो बांदिल्लो स्टेडियम मोडून पडटलो अशें चर्चिल आलेमावान सांगले. 33 वर्सां जाली मडगांव स्टेडियम बरो आसा अशें वेन्झी विएगसान सांगला. त्या काळार भ्रष्टाचार कमी आनी कामाय बरी जाताली अशें वेन्झीन म्हणलां. म्हापशा पुलिसांनी हळडोणचो विजय विष्णू गांवकर आनी ताचो चलो रुद्राक्ष गांवकर बेपत्ता जाल्ल्याची काल नोंद केल्ली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनपारा 3.5 वरांचेर विजय गांवकराची घरकान्न कामावयल्यान घरा आयली तेन्ना ताका घरकार आनी पूत घरांत नाशिल्ल्याचें कळ्ळें. ताका लागून तांच्या घरच्यांनी तांचो सोद घेतना शुक्रारा सांजे वेळार कालवी पुलाचेर तांची दुचाकी मेळ्ळी. पुलिसांनी थळाव्या खाजगी बोट धन्यांच्या आदारान न्हंयेंत सोद मोहीम हातांत घेतली तेन्ना शेनवारा दनपारा बेपत्ता आशिल्ल्या बापायचो सोद लागलो. आयतारा पुताची कूड सापडली. बेरोजगारीक विटून विजय गांवकरान पुता वांगडा आत्महत्या केल्या असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. तशेंच मुखावयली खबर आमच्या मुखार येता. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून शेनवारा 6 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जालां. 4,451 चाचण्या उपरांत 472 नवे दुयेंती मेळ्ळ्या. 1,219 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.30% आसा. शेनवारा उपचारा खातीर 25 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ले जाल्यार 15 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 5,215 सक्रिय दुयेंती सध्या आसात. शेनवारा 447 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले. पणजेची बँक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच बंद आशिल्ल्यान खूब लोकांची गैरसोय जाली. बँक बंद आसपाचें कारण विचारल्यार सगळो स्टाफ इलेक्शन ड्युटेचेर आशिल्ल्याचें कळोन आयलें. बँक बंद आशिल्ल्यान पणजेचे रहिवासी दोतोर अजय वैद्य हांची बरीच धानल जाल्ल्याची तांच्यांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या विधानसभा वेंचणुकेंत हांवूच जिखतलो असो विश्वास चर्चिल आलेमाव हांणी व्यक्त केला. म्हाज्या आड जे उबे रावल्यात ते ह्यान पयलीं लेगीत म्हाजेर कोत्र आशिल्ले. त्या खातीर ही वेंचणूक लढटना लेगीत म्हाजेर तांचो कांयच परिणाम जावचो ना अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमाव हाणें सांगलां. गोमंतक टीव्हीच्या रणनिती ह्या खाशेल्या कार्यावळींत तो उलयतालो. फाटल्या 20 वर्सां सावन म्हापशेची उदरगत जाल्ली ना. थळावो आमदार म्हापशेच्या उदरगती खातीर कांयच काम करिना असो आरोप शिवसेनेचे पक्षाचे फुडारी आनी म्हापशेचे उमेदवार जितेश कामतीन केला. ह्या वेळार ताणें म्हापशाची कशी बाबत परिस्थिती जाल्या तें सांगलां. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या टॉप 25 खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवा टॉप 25 ह्या बुलेटिनान तुमकां म्हाजो येवकार. आता वळुया फुडल्या खबरां कडेन. काँग्रेसीन फकत म्हाकाच टार्गेट केलो. हेर काँग्रेसीचे फुडारी जेन्ना पक्ष सोडून गेले तेन्ना तांकां टार्गेट कित्याक करूंक ना असो प्रश्न आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केला. काँग्रेसीन बाबूश मोन्सेराताक सुद्दां तिकेट दिल्ली. तो खंय पार्टीन रावलो. काँग्रेसीन ताका कित्याक टार्गेट केलो ना. हांवें जेन्ना पक्ष सोडलो तेन्ना मात ताणें बसका घेतल्यो असो आरोप रेजिनाल्डान केला. काँग्रेसी कडेन वेंचणुकेच्या मैदानात कशें देंवपाचें ती रणनिती ना. ह्या विशीं काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यां कडेन उलोवन लेगीत तांणी कांयच केलें ना आनी त्या खातीरूच आपणे पक्ष सोडलो अशें रेजिनाल्डान म्हणलां.
1880 वर्साच्यो मोडी लिपींतले दस्तावेज श्री मल्लिकार्जुन देवळाच्यो पुर्तुगेज आणि मराठी दस्तावेजांचे डिजिटलायझेशन आणि नोटरायझेशन केल्ली सारंगी नांवाचे दस्तावेजाचे आयज रोहित पळगांवकारान हांच्या हस्तुकी लोकार्पण जाले। ह्या वेळार अध्यक्ष शांताजी नायक गांवकर, त्याच प्रमाण प्राचार्य दोतोर मनोज कामत आणि हेर समितीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले। अपक्ष नगरसेवक मंगलादास घाडी उक्त्या मनान भाजपान प्रवेश केलो। फाटली कितलीशीच वर्साची भाजप सरकाराची उदरगत पळोवन मंगलदासान बदलावा खातीर भाजपान पांय दवरला अशें तांचें म्हणणें। ह्या बसके वेळार कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल उलयतालो। विधानसभा वेंचणुकेंत अपक्ष रावन लेगीत आपल्याक लोकांचो प्रतिसाद खूब मेळटा। भाजपाक वेंचणूक लडोवपाक राविल्लो जाल्यार लोकांचो कमी तेंको मेळटा आसलो। वेंचणुकेचो निकाल आपल्या फावरान आसतलो अशें मांद्रे मतदारसंघाचो अपक्ष उमेदवार लक्ष्मीकांत पार्सेकरान प्रचारा वेळार सांगलें। हांव स्वताच्या बळार वेंचणुकेंत उबें रावला। लोक म्हाका तेंको दिता आनी आपूण वेंचून येतले अशी आस्त पल्लवी दाबोळकर हाणें शिवोलच्या अपक्ष उमेदवारान उक्तायल्या। एक बायल मनीस म्हूण म्हाका वेंचून हाडटले। जो कोण मतां फोडपाक रावला म्हूण म्हाजेर आरोप करून नांव पाड करता ताका देव पळोवन घेतलो अशें पल्लवी दाबोळकरान प्रचारा वेळार सांगलें। आदली कोलवा जिल्लो पंचायत वांगडी आणि आताची गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियानाची प्रशासक नेली रॉड्रिगीस हांणी शेनवारा तृणमूल पक्षान प्रवेश केलो। कुठ्ठाळे मतदारसंघात काँग्रेस आणि हेर अपक्ष उमेदवार भाजपाक तेंको दितात म्हूण आपूण मारियानो रॉड्रिगीसाक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतलो। थळावे लोक धर्मनिरपेक्ष शक्तींचेर विश्वास दवरतात आणि तृणमूल पक्ष तांचे प्रतिनिधित्व करता, त्या खातीर सगळ्यांनी मारियाना रॉड्रिगीस वेंचून हाडचे अशें त्या वेळार नेली रॉड्रिगीसान सांगलें। लक्ष्मीकांत पार्सेकर 2017 आपल्या आड अपक्ष लढून पासून कांय जावंक शकलें ना। आमदार आनी मंत्रीपद आसून लेगीत जिखूंक शकलो ना, त्या खातीर 2022तल्या वेंचणुकेंत आपल्याक कसलीच चिंता ना असो विश्वास दयानंद सोपटे हाणें उक्तायला। आपूण जो विकास केला तो आपूण घराघरांनी पावयला। 2016 वर्सा पूल बांदपाक आसलो तो 5 वर्सां बांदूंक पावलो ना, तो आपूण 5 म्हयन्यान करून दाखयलो। देवळांनी चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट बांदल्यात अशें दयानंद सोपटेन सांगलें। दिवचले उसप सावरभाट ह्या वाठारांत रस्तो आसून लेगीत आयज मेरेन बस सुविधा उपलब्ध ना। उसप वाठारांतल्या लोकांक बसी खातीर एक वर चलून नानोड्या वयचें पडटा। विद्यार्थ्यांक 1 वर चलून शाळेन वयचें पडटा। आजुनूय परिस्थिती तशीच। ह्या भंयान भुरग्यांचे पालक कामाक लेगीत वचपाक पावनात अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें। सरकारी अधिकारी येवन ह्या गांवांत पळोवणी करतात, पूण ह्या गांवांत आयज मेरेन ज्या मुळाव्या सुविधांची गरज आसा त्यो उपलब्ध ना। मालारा दिवाडे गांवांत आशिल्ल्या बंदरा 20 मिटराचे खावटे पडून शेतां पाड जाल्यात। थळाव्या शेतकारांचे व्हावळ आयला। ह्या खावट्याक लागून ताणें रोयिल्ल्या कांद्याच्या, मिरसांगेच्या आनी हेर पिकाळीच्या वावराक मार बसला। ह्या बांद मांडोवी न्हंयेंत आशिल्ल्या खावटे पडून हे वरवीं खाऱ्या उदकान बुडला। महामारेक लागून शेतकारांनी चड करून तरणाट्यांनी शेतकी वेवसाय आपणायल्लो, पूण ह्यार येवपाच्या
कसलीच चिन्ह दाखयनासतना ह्या आदल्या पारंपरिक शेतकारांच्या बांदाक खावटे पडला। गोंय तृणमूल पक्षान प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला भाजप सरकारान म्हारगाय आनी बेरोजगारी खातीर वाडल्या दराची टिका केल्या आनी दलालचे सरकार म्हणटा। ह्या सरकाराक फकत व्हडल्या लोकां खातीर तर सामान्य लोकां खातीर न्हय। गोंया खातीर 25,000 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प दिल्लो फक्त 15,000 कोटी रुपया लोकां मेरेन पावलो। उरिल्ले 10,000 कोटी रुपया दलालांच्या बॉल्सान गेले असो आरोप तृणमूल पक्षाचो उपाध्यक्ष राजेंद्र काकोडकरान केला। भाजपा सरकाराच्या कार्यकाळात बायलांचेर जावपी गुन्यांव दोबरात जाले असो आरोप काँग्रेसीन केला। भाजप सरकारांतले फुडारी बायलांक रेस्पेद दिनात असो आरोपूय काँग्रेसीन ह्या वेळार केला। मोदी सरकारान बायलांचेर घडपी गुन्यांव वाडिल्ल्याचे भाजप सरकारान दिल्ल्या अहवालांतच आसा असो दावो काँग्रेसीन केला। जे गुन्यांव घडटात पूण नोंद जायनात ते 3 पटीन मायज आसात असो दावोय काँग्रेसीन ह्या वेळार केला। गोंयचे प्रमोद सावंत सरकार आणि केंद्रीय भाजप सरकार नोकऱ्यो दिवपाच्या नांवान देशाच्या युवा पिळगेक फटयतात असो आरोप काँग्रेसीच्या रणदीप सुरजेवालान केला। 50,000 नोकऱ्यो आणि लाखांनी नोकऱ्यो दिवपाची भाजप सरकारान दिल्ली उतरां गेली फेल असो आरोप काँग्रेसीन केला। भाजप गोंय आणि केंद्रीय सरकाराक लागून भारत देशाची बेकारी मळबाक तेकल्या आणि ही भाजप सरकाराची देशाच्या युवाचे पिळगेक भेट अशे टिकाय सुरजेवालान केल्या। तर आयचे हे गोवा टॉप 25 चे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता। फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।